हो आमगेलो हेल्थ सेंटर म्हणलेलो 50 years फुडें बांदलेलो हो आहा तेसोच आहा आनी हे हेल्थ सेंटराक आमगे 3 MLA लागताय. एक MLA क्लेफास डायस म्हाका जावन तेका पडटा, सांज देयारेल फिलीप नेरी पडटा आनी हे कुडतोरी हेका पडटा. हे तिनी MLAनी एकठांय जावन हो हेल्थ सेंटर म्हणटा बरो करूंक जायो. आनी आतां फिलीप नेरी आनी क्लेफासाक बरो पोस्ट आहा आनी आमगे MLA एक टायम काँग्रेस MLA तो काँग्रेस गव्हर्मेंट आहलो तेन्ना तेणें कांय करना आनी आहा तेसोच हेल्थ सेंटर आहा तेसो आहा. आनी हो आतां ते घट्ट म्हणटे पयले हेल्थ सेंटराक पयलीं चोवपा जाय. हेर म्हणटे रस्ते बस्ते नाकाय, पयलीं लोकांलो हेल्थ बरो आसूं जायो. हेल्थ बरो आसल्यार सगळो लोक बरो आसता. देखून हांव मागता हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन आनी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन हो हेल्थाचेर आमी कुडतोरी हेल्थ सेंटराचेर बेगीन दवड दोवन हे हेल्थ वाडोवचें आनी हे डेमोलिश करून न्यू काडचें. ते इट इज फ्रॉम लॉंग टायम नॉट रिसंट. ना रिप्रेझेंटेशन वॉज डन टू PHC पयलीं केल्लें आसा, कॉरस्पॉन्डन्स केल्लें आहा. आनी आतां नाव बिफोर मॉन्सून ओनली आय हॅड टोल्ड देम एंड कॉरस्पॉन्डन्स समवेर इन फेब्रुवारी वी हॅव स्टार्टेड. वी हॅव रिटर्न देर प्लस आय हॅव पर्सनली गॉन एंड मेट द इंजिनियर 2-3दां ताका सांगपाक की इट वील बी अ प्रॉब्लम इन पावसान म्हणून. सो ताणें येवन पळयल्लें तें आनी ताणें वयर कितें कापोद कितें तरी घाल्लें आनी ते टायल्स कितें तरी हें केल्ले फुटिल्ले म्हणून. बट देन अगेन मदीं ते करून परत गावो. सो आय मेट हिम अगेन. सो पयरूच शेनवारा येवन ताणें परत पळयलां आनी परत आनी कितें कवरींग घालां ताणें हें केलां. आनी बाकीचें हें फॉल सिलींग ऑल्सो इज नॉट सेफ. सो अबावट डॅट ऑल्सो तांकां सांगिल्लें हांवें. सो दॅट तांणी एस्टिमेट काडला आनी सेंड फॉर दे हॅव टू सेंड फॉर अप्रुवल ऑलरेडी सेंड टू DHS. खूप तेप झाला न्यू बिल्डिंग. सो तुम्ही मोडून नवी बांधपाक बी कितें केला? JSIDC हें गेलां फॉर दीस थिंग बांदपाक. ना दॅट इज बिकॉज त्या वटेन ते फॉल सिलींग वॉज अनसेफ न्ही. सो टू दीस थिंग ना बिकॉज दॅट्स वाय वी आर पुटिंग फ्रॉम दीस सायड. आमगे हो हेल्थ सेंटर पळय द स्ट्रक्चर ऑफ दीस हेल्थ सेंटर इज सो बॅड दॅट हे लेडीज पळय तांकां जेंट्स वॉर्डान घालताय. नाव आय डोंट नो वीच वेर दीस टायप ऑफ स्टोरीज आर हॅपनिंग. आमगे कुडतोरी जाता लेडीजां तर जेंट्सांक वॉर्डान घाल जाल्यार वेर इज द प्रायवसी ऑफ द पेशंट. आनी अबाउट 1 year बॅक लास्ट इयर आमी एक पाटी अशें करून प्रेस गेल्लो दॅट हे हो हेल्थ सेंटर पळय द एरियाज दॅट आर अंडर दीस हेल्थ सेंटर इज माकाजान, चांदोर, आमगे कुडतोरी, मायना, दवर्ली, पार्ट ऑफ दवर्ली, सांजे दारियाल. एंड हो हेल्थ सेंटर इतली लोकां केटर करता. दे सच ए बीग पॉप्युलेशन. बट हो हेल्थ सेंटरा चोयलें जाल्यार इट इज ए व्हेरी पिटेबल कंडिशन. आनी आफ्टर ब्रिंगींग टू द नोटीस ऑथॉरिटीजान नोटीसान हाडूय जाल्यार दे आर नॉट टेकिंग एक्शन. सो वॉट इज द ऑल्टरनेटीव विथ द पीपल? एक्चुअली आर्टिकल 21 म्हणटा क्लियरली about human rights that the state has to provide sustainable and the highest attainable health and mental care for the citizens. Now are they doing that? We are not getting proper. आणि आमकां फाटी 108 हाडलो. 108 इनॉग्रेशन केला, नेक्स्ट डे 108 इज नॉट देर. तो 108 खंय गेलो देवा खबर. सो सच ए बिग हेल्थ सेंटर विदाउट 108 म्हाका कळना why the people of Kurtori are put in such hardship. Now at least with this let the authorities come to know what is the position of the patients. तुम आतां इंटरव्यू गेलो मरे पेशंट आलो, यू ऑल नो what is the story. आतां ते प्रेस कितें येवपा म्हणटा 10 मिनटां इश्ट गायले. सो एटलीस्ट वी आर रिक्वेस्टिंग द ऑथॉरिटीज तर तो पिसफुली तर ते कळना टू टेक केअर ऑफ दीस हेल्थ सेंटर, देन समथींग वील हॅव टू कम ऑन द रोड एंड डू सम स्ट्रायक. हो आतां हेल्थ सेंटराचो क्वॉर्टर्स जेन्ना ते क्वॉर्टर्स आमकां तर सारकें ना. हे क्वॉर्टर्साचें झाड जालें थंय. हो केदो म्हणलो म्हूण कोण जाणो. हो आनी एक क्वॉर्टर्स आहा तोय म्हूण कबाला मेंटेनन्स ना. गव्हर्मेंट आतां बांदी थरो पूण मेंटेनन्स ना. कितें फायदो बांदून हिंगा दोतोर बोतोर हिंगा रावपा बरें करून हें करूं जाय. जागा आहा कितें थंय जागा जायता आमचे कडेन पूण गव्हर्मेंट नदर घेना ना म्हूण आमगेले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहाय, MLA आहात, आतां MP आहा, तेणें दोगांयनी हें करून कुट्टोऱ्यां कितें भरपूर काम करूं मेळटा.